दिसलाय इश म्हणून आपयलाय दैवीक जीवन भरलाय बाबार्थांत एकवटायलाय कसा मनान एक बाबार्थांत एकवटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे दान पोशी सांबरो परक्लिता परगटल्या तुझे दिवी पवित्र नदीच्या नावान मिसाचे बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. तुमचे सोफे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, प्राचीन काळाच्या चवथ्या आयताराची देवस्तुती आज आमी नियाळ करता. हेच्या वांजलांतली उतरां देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो आमकां सोडवून लाभोवच्याक. देवान मनशा कुळा थंय दाखयल्लो तो मोग सडीत गुणायेन मागण्या मुखांतर संवादा मुखांतर नियाळ करूंक हाची वाचपा आमकां उलो दितात. जायत्या फावटी आमच्या स्वार्था वरवीं बरो संबंद हेरा संगी रुपीत करूंक आमी फाटीं सरल्या तर थोडो वेळ मावन रवया. सर आमच्या ल्हान व्हड पथकांची आमी दोग धरया. सांगात म्हणया हांव पातकी सर्वदान देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुन्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हुमूचो अपराध हुमूचो व्हड अपराध ह्या पासून तुगें सदां संकार मरे सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. प्रार्थुये. देवा आमच्या कनवळ्या बापा आमा पत्क्यांक बक्षाने दिवन परतून तुज्या वेंगेन घेवच्याक अपरिमित मोगान तुवें खज्या पांचो पाव येवचिलोय. तुज्या पुता जेजूचें कश्ट मरण आनी पुनर्जीवन पावन असप्रमीत मोगाचो गोट येवचे आसा त्या दाबाचेक पास परगे आमी समरून थांव तरी परब बावडटात आनी भक्तीन पाळूं उर्बेवन कळसाच्या आथुरायेन आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचपाचें कर. हे आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी जुदाचे फुडारी याजकांनी लोक विश्वासी रावले नात. तांणी राष्ट्रांच्या कांटाळण्याच्या करण्याची देख घेतली आनी सर्वेस्परान जेरुसलेमांत
पवित्र केल्लें तांचें मंदीर बश्ट केलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान आपल्या दुतां उदेशी तांकां परत सत्राय दिली, कित्याक ताका आपल्या लोकाची आनी आपल्या निवासाचे सुरसुरे भोगले. पूण तांणी देवाच्या दुतांचो केबडाये केल्यो आनी सत्रायेचो तिरस्कार केलो आनी ताच्या प्रवाद्यांची निंदा केली. अशें सर्वेस्पराचो क्रोध तांचे विरोध इतलो पेटलो की बचावेची वाट कसलीच नातली. तांणी देवाच्या मंदिराचें भस्म केलें, जेरुसलेमाचे पागार कोसलावन घालें, ताच्या सर रावळेरांक उजो लायलो आनी तांतल्या सगळ्या मोलादीक वस्तूंचो नाश केलो. तालवारीक सांपडोन मरणातलेल्यांक ताणें बाबिलोनाक व्हेली आनी थंय ती पर्सियाच्या रायाची राजवटकी स्थापीत जायसर नेबुकदनेझरांचे आनी ताच्या पुतांची गुलामा केली. सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी सांगली उतरां करी जावच्याक हें सगळें घडलें. तांणी म्हणलें, पाळूंक नातलेल्या साबाताचो विशय भुंयक मेळ्ळ्यासर ती 70 वर्सां पाड पडटली. पर्सियाच्या राया सिरुसाच्या पयल्या वर्सा सर्वेस्परान जेरेमिया उदेशी उलयल्लें उतार खरें जावच्याक सर्वेस्परान पर्सियाच्या रायाक तांणी आपल्या सगळ्या राज्यांत तोंडी आनी बरसी ही आज्ञा प्रकट करूंक प्रेरीत केलो. पर्सियाचो राय सिरूस अशें सांगता, सर्वेस्परान सर्गाच्या देवान संवसाराची सर राज्यां म्हजे अधीन दिल्यान आनी हांवें जुदांत आसा त्या जेरुसलेमान ताच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका आदेश दिला. देखून तुमचे मदें ताच्या लोकां मदलो कोणी आसा जाल्यार तोर जेरुसलेमाक पाटी वचूं आनी ताचो देव ताचे सवे आसूं. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. तुका जर हांवें तर म्हजी जीब घडसा. 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 बाबिलोनाचे नैतडी बसोन सियोनाच्या मळ्यांनी आमी रडतल्या. तडीच्या लांबदी रुखांचेर आमची विणी ओमकळोन आमी बसल्या. तुका जर हांवें तर म्हजी जीब घडसा. तेन्ना आमकां गुलाम करून व्हेले ते आमचे लागचे गायना विसरतले. वय आमकां धमकितलेस आपणा खुशाल करून सियोनाचे एक गीत गाया म्हणून मागतले. तुका जर हांवें तर म्हजी जीब घडसा. तुका जर हांवें तर म्हजी जीब घडसा.
सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण अपार काकोळटीन भरलेल्या देवान आमचो ताणें केल्ल्या अदीक मोगा पासत पातकां वरवीं मेल्ल्या आमकां क्रिस्ता सवें पुनर्जीवन केलीं. देवाच्या दयेन तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजू थंय एकवटान जियेतल्यांक आमकां ताणें जिवंत उठयलीं आनी ताचे सवें सिंहासनार बसचो अवकाश करून दिलो. क्रिस्ता जेजू मारिफात आमकां दाखयलेले काकोळटी वरवीं आपलें कृपेचें दायज केदें व्हरतें म्हूण फुडल्या सर युगांनी कळीत करचो ताणें केल्ल्या ह्या येवजणाचो शेवट. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताच्या दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो. वय, आमी देवाच्याच हाताचें काम. क्रिस्ता जेजू थंय आमी बरें आदार जिये जाय म्हूण सुरवेर जावन येवजिल्ल्या प्रमाणें ताणें आमकां रचल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाची उडोवकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो, ताका सतमंतल्यांक ससनाचें जिवीत लाभच्याक. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू निकोदेमाक सांगा लागलो, जशें मोइजेन अरण्यान सोरपाक उबारिल्लो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सासनीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताची मुरीफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टीक पडनाये म्हूण तो उजवाडा सरशी येना. पूण सताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केलां म्हूण परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. देवाचें उतर हे. वखली तुका क्रिस्ता.
जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या भावन आनी भयणीनो, प्राचीत काळाच्या चवथ्या आयताराची देवस्तुती आज आमी नियाळ करता. आनी आयच्या वांजेलांतल्या ह्या घडयेंत संवादा विशीं आमकां समजून येलापता. संवाद नासल्यार कितें सकड आमी वगडायता आनी प्रत्येक रितीन जेजू आनी निकोदेमा मदलो संवाद कित्याक यशस्वी जावंक ना आनी कशें आमी संवादाचे शिसवेत ह्यो सरसंगती आयच्या वांजेलांत आमकां आमी नियाळता. जुआंवचो वांजेल ह्या सगळ्या वांजेलांत एक संवादाचें एक चित्रण आसा. देखून जुआंवचो वांजेल आमी विशेश आनी विभिन्न म्हणटा आनी ह्या वांजेलाक गीदाचो संकेत दिला. जुआंवच्या पयल्या अध्यायांत आमी पळयता थोडे येवन जेजू सरशी येवन विचारतात, थंयसर संवाद चलयतात आनी म्हणटात मेस्री तूं खंय रावताय. जुआंवच्या ह्या पयल्या अध्यायांत जेजू आनी नतानाएला मदें जावचो एक संवाद आसा. फिलीप नतानाएला चडशे येता आनी आपणाक जेजू पळयलो म्हूण सांगता आनी नतानाएला आनी जेजू मदें जावचो एक संवाद थंयसर आसा. तिसऱ्या अध्यायांत आयचो वांजेल आमी आयकलो जेजू आनी निकोदेमस हांचे मदें जावचो एक संवाद आसा. जुआंवच्या चवथ्या अध्यायांत जेजू आनी समारियाच्या स्त्रिये मदें जावचो एक संवाद आसा. जुआंवचो अध्याय 5 ते 10 अध्याय विविध जुदेव फेस्ताचो संवाद थंयसर आसा. 11व्या अध्यायांत लाजर थंयसर मरण पावता आसतना मार्ता आनी जेजू मदें जावचो तो संवाद थंयसर आसा. 13 ते 17व्या अध्यायांत आदेवस मागणें ह्या मागण्यांत बापा थंय जेजू आनी बापा थंय जावचो शिसा मागून एक संवाद थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. तशेंच जुआंवच्या 18 ते 19 अध्याय म्हणसर जेजूची तनकी जाता आसतना थंयसर जावचो संवाद आमकां वाचूंक वा आयकूंक मेळटा. माथेव, मार्क, लुकाच्या अध्यायांत जेजूची ती तनकी जाता आसतना थंयसर जेजू मावणतर जुआंवच्या ह्या वांजेलांत जेजूची तनकी जाता आसतना थंयसर सावालां जापी ह्या मुखांतर एक संवाद रुपी जेजूची निमाणी ती जिणयेची रीत आमकां वाचूंक मेळटा. भाऊ भयणीनो, पोरण्या आसुल्यांत आमी पळयता देव आदांव येव कायना लागीं संवाद चलयता. पातका वरवीं देवातावन पयस केल्ल्या वेळार तांकां परत फाटीं येवन तांकां विचारता तुमी खंय आसात. संवाद रुपी परत एक नवो संबंद तांचे थंय रुपीत करूंक पळयता. तशेंच इस्रायलाच्या जिवितांत आमी पळयता मोइसे मुखांतर देव इस्रायल परचे लागीं संवाद रुपी एक नवो संबंद थंयसर रुपीत करता. आमची मोत एका पॅराच्यूट भाशेन कितल्या मापान आमची मोत आमी उक्तें धरता त्या वेळार मात्र आमी एकामेका थंय बरो संवाद बरो संबंद आमी रुपीत करूंक शकता. पॅराच्यूट उक्तें जाल्यार मात्र एक व्यक्ती शाबितायेन सकलाय येवन पावता. संवादांत 3 प्रमुख संगती आसात. एक मुजी कूस, दुसरें तुजी कूस आनी तिसरें जावन सारकी कूस आनी ती कूस जावन आसा देवाची कूस. देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालची. आत्मीक संगतींनी आमी देवा थंय बरो संबंद रुपीत करी जाय तर जायते पावटी देवाची कुशी आमी मांडून घेजय पावता. जेजूचो संवाद कसो आसलो? जेजूचो संवाद जायते पावटी एक पावटी वा सार्वत्रीक जावन आसलो. जेजून दुस्मान, ग्रेस, दुबळो, शिस, अधिकारी एक लागीं संवाद चलयलो. जेजून एका जाग्यार संवाद चलयलो. जावं पुरो घरा भायर दोनीर दोंगरार खंयसर तो गेलो एका जाग्यांनी संवाद ताणें चलयलो. एका वेळार सकाळीं दनपारां सांजेर एक जोगतो वेळ निर्दिश्ट वेळ म्हूण थंयसर नातलो. खंयसर वेळ मेळटा आसतना संवाद रुपी संबंद ताणें चलयलो. संवाद करता आसतना जायते पावटी आमी जागृतकाय करी जाय पडटा. जायते पावटी संवादांत जायत्यो संगती आमकां अडखळ हाडूंक शकतात. पयल्यान पयलें हेरां विशीं आमकां एक पूर्व निर्णय आसता. ह्या व्यक्ती थंय कांयच ना, ह्या व्यक्तींत कितें बरें येवंक साध्य हें चिंताप नतानाएला थंय आसलें.
फिलीप ताचे सरशी आयिल्ल्या वेळार आनी जेजू विशीं फिलिपान नातानायलाक सांगल्या वेळार तो विचारता नाताला नजरेत तावन कितें बरें येवंक साध्य. त्या व्यक्ती विशीं ताकाच एक पयलेंच एक चिंताप आसलें. दुसरें जावन आपणाक सक्कड कळीत आसा. हें चिंताप आसल्यार संवाद बरो संबंद रुपीत करूंक शकना. आनी हें चिंताप निकोदेमसांत ह्या व्यक्ती आमी पळयता. तिसरें जावन म्हजे लागीं सक्कड आसा. हें चिंताप आमकां समारियाच्या स्त्रियेंतय पळोवंक मेळटा. जिविताचें उदक जेजू दिता म्हणटा आसतना तुज्या लागीं कितें आसा, म्हज्या लागीं कोळसो आसा, दोरी आसा, तुज्या लागीं कितें आसा म्हणलें सवाल समारियाची स्त्री विचारता. सो तें जावन आसल्यांतच तृप्ती पावचें. चडीत हांगासर गरज ना. म्हाका कितें कळीत आसा तितलेंच पुरो. जुआंवच्या 6व्या अध्यायांत जेजू येवकरिस्ता विशीं समजोवणी दिल्या उपरांत लोक म्हणटा हें चिंताप विपरीत जालें, हें आमच्यान आटापोवंक साध्य जाना, आटापोवंक आमच्यान साध्य ना असलें एक चिंताप. 5वें जावन हेरांक हल्क करचें म्हाका मात्र कळीत आसा. जुदेव अधिकारी ते चिंताले आपणाक सक्कड कळीत आसा, हेरांक कांयच कळीत ना असलें चिंताप तांचे शिकपा वरवीं ह्या चिंतपान ते बरयल्ले. जुआंवच्या 9व्या अध्यायांत एकलो गूण जावन पाटी येता आसतना पातकान जल्मून ल्हान व्हड जाल्लो तूं म्हाका कितें शिकयताय असलें सवाल जायते फावटी अधिकाऱ्यांनी विचारले आसा. 6वें जावन समस्येतावन सुकारी मारची वा मावून रावचें, कळीत आसुनी भियान जाप दिनासतना रावचें असल्या चिंतपान बरो संवाद आमी रुपीत करूंक शकना. 7वें जावन हेरांक आयकूंक सुकचें. म्हजे सवाल म्हजी जाप हेरांक आयकूंक म्हजें तें कसलेंच बरें मोडना. हें आमी पिलाता थंय आमी पळयता. तो जेजूक विचारता सत म्हळ्यार कितें, आनी जाप दिवंक तो जाप आयकूंक थंयसर तो तयार जायना बगार एक सवाल तो विचारता. सवाल विचार जाल्लेंच तो भितर वेता. भाऊ भयणीनो, ह्यो सर संगती आमी आमच्या जिवितांत आडयल्यार कुटुंबांत समाजेंत एकामेका थंय बरो संवाद आमी रुपीत करूंक शकता. आयच्या घडींतान जेजू आनी निकोदेमा मदलो संवाद कित्याक यशस्वी जावंक ना. निकोदेमस कळीत नातलो वा अशिकपी वा बुद्ध व्यक्ती न्हय. तो एक शिकपी जुदेव अधिकारी, जुदेव नियमशास्त्र ताका कळीत आसलें, एक शिकोवणदार तो जावन आसलो. पूण ह्या आयच्या वांजेलांत जायत्यो संगती ताका सडीत मापान तो कळीत करता. पयलें जावन बापाच्या मोगा विशीं निकोदेमसाक जेजू शिकोवन दिता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडलो मनशा कुळाची सोडवण करच्याक. दुसरें जावन सोमयाच्या काकुळते विशीं जेजू निकोदेमसाक शिकोवन दिता. जशें अरण्यांत मैसेन सर्पाक उबारलो गे तशें मनशा पुतान वयर उबारूंक जाय. आनी जो कोण सतमानता एकलो बाचाव जातलो. सोम्याची काकुळत ह्या विशीं निकोदेमसाक तो समजोवणी दिता. तिसरें जावन पवित्र स्नाना वरवीं पवित्र स्नाना विशीं निकोदेमसाक जोगती समजोवणी तो दिता. परत चल मारल्या करीत मनीस देवाच्या राजांत रिगोवंक शकना. कळीत नातल्यो विशय जेजू निकोदेमसाक ह्या गणितांत तो कळीत करता. पूण निकोदेमस ताचें जिवीत आमी पळयता. ताचें जिवीत उजवाडाक येवंक ताका मौन आसलें, पूण आपणाक सक्कड कळीत आसा. ताचे थंय आसलो ओ अवगुण ताका यशस्वेक वा जिविताच्या पंथाक वचूंक सोडिना. जेजू विशीं आपणाक सक्कड कळीत आसा म्हूण तो सांगता. ताची ह्या वांजेलांतली सुरवेचीं उतरां मेस्री देवान धाडलेलो शिकोवणदार तूं म्हूण हांव जाणा, तुवें करचें असर हेर कोणाच्याय न्ही करूंक जायना. जेजू विशीं आपणाक सक्कड कळीत आसा म्हणलें चिंताप ताचें थंय दृढ जाल्लें. पूण न्ही जावन ताका जायत्यो संगती ताका कळीत नातल्यो. क्रिस्ताच्या उजवाडांत ताका वचूंक म्हूण आसलें, पूण त्या उजवाडांत तो चलोवंक शकलो ना. मरणा उपरांत काळोख पडटना परत तो दिश्टीक पडलो, पूण काळोखांतच तो रावलो. एखाद्या वेळा जेजूक सडवंदार म्हूण वळखलो तर
खंडीत सावन तो अमर उरतो. जो आमच्या पयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत आमी वाचता देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे थंय काळो कुसुना देवा संगी एकवटून सांगून एकवटून रावता म्हूण सांगून आमी काळोखांत आमी चलता तर आमी फटकेरी. उजवाड आनी काळोख सांगाता वचूंक साध्य. उजवाडाक आमी वचता जाय तर काळोखाक आमी पाठ करी जाय पडटा आनी संवादा मुखांतर खंडीत सावन बरो संबंद कुटुंबांतय समुदायातय आमी बांदूंक साध्य. तशेंच संवादाक अडखळटच्यो ह्यो सरसंगती आमी पयस केलें तर खंडीत सावन देवाचो नीस मोग आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करूंक जियोंक आमच्यान खंडीत साध्य आसा. तर आज ओवांजेल निकोदमीस आमी नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत एकामेकांतय देवातय बरो संबंद संवादा मुखांतर रुपीत करया. आनी आज परत तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या वेदेर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें कोरोस हजर जाता आसतना प्रत्येक रितीन इस्कुर्पा आमी मागून घेवया. आमेन. उबे रावून एकानेचो देवातय आमचो बावडता आमी उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर्वपदार बापतो सर्गांनी प्रितमेचो दिसते आनी ना दिसते सर्वस्व सरसनार आनी एका सम्यान जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उसवाडतावन उसवाड खऱ्या देवातावन उपसरलो बरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पसत आनी आमचे चडवणे पसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंस पिलाताका ताका कुसार मारलो ताणें कश्ट मरण सुसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिवांचे निमेल्यांची मुनसिरी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवट एक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव तरतो बापा आनी पुता तावन निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समस्तर्प नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाते वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापल्ले सभेक सतमंता पदकांचे भक्षणे खातीर एक भुईस्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुराय जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भाऊ भयणीनो बावडतान आमी हांगासर आयल्या सबार्थ सवाक गरजो घेवन आयल्या आमची मागणी बावडतान बापातय आतां आमी उबारया. बापा पवित्र सभा चलोवन वचच्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. दिसपडते जिणेच्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक कृपा लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांकां लाभुल्ले सेवेचो अवकाश बऱ्यान गोळसून निस्वार्थीपणी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक बरी भलायकी दी. तांची सेवा करतल्या समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जे कोण ताळण्याचे गुलाम जावन वायटाक समटल्यान आनी काळोखाच्या भुयारांत आसात तांकां तुज्या पुता जेजूचो उजवाड लाभय. तशेंच दिसपडते जिणेंत येवच्या ताळण्यांक आमी समटनासतना तांचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र बलिदाना हजर जाल्ले आमी एकामेकाक आदार दिवन शेगून आनी वाडोवन दिसपडते मागण्यान आनी एकामेकाच्या सांगतपणान जियोंक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौन रवून आमच्या वैयक्तीक कुटुंबाच्या गरजा पसोत मागया. मगळा बापा सर आमची मागणी दयेन मानून घे.
तुजी खुशी करूंक तुज्या वाटेन चलूंक तुजो मोग सडीत गुणायेन एक दीस मागण्या मुखान संवादा मुखान समजून घेवंक काळो कथावन उजवाडाच्या वाटेन चलूंक तुजो सादार तुजे कृपा आमकां सदांच लाभय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवीन आमेन. Open ge Baba, unduku wasu, waindaka folasu, folamcha babrasu, kurtamcha mogasu. Open ge Baba, mokalsasu, service por deva. सृष्टी रचणारा भेटता तुका उंडोगवांसो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो अग्नीक पोषण जातलो. ओपून घे बाबा उंडोगवांसो वाindaka folasu folamcha vavrasu kurtamcha mogasu open ge Baba mokalsasu. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सैर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे मन मागात. हे तुमच्या हातान ते बलिदान आपल्या मानेकाने महिमेक आमच्या अनेका विश्वासता देवा सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या दयाळ बापा आमकां ससनाची सोडवून हाडटात थी देणी आमी तुका संतोशान बेठयत हांव बावडटान ताची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक सोबता तशें आमचे सुजिवीत भावपणाच्या मोगान हेरा मनशाच्या तरणां खातीर बेठूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवें आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची कळसाव बारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर राख आमच्या देवाक देहीन वासूय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसवानी आमच्या फायदे आसूं. मनशा कुळाक काळोखांतलें बावडताच्या उजवाडाक पावोवच्याक तो आमचे मदें मनीस जावन आयलो. आदांच्या पातकाक लागून आमी गुलामपणान जल्मल्या पूण आतां जेजू सोवें पवित्र स्नाना वरवीं तुवें आपणायलेलीं भुरगीं आमी जावच्याक तुवें आमकां नवो जल्म दिलाय. देखून सर्ग आनी प्रितम तुज्या मानाक नवें गीत गायतात आनी आमी तुका वंदून सर्गींच्या सगळ्या दळबारां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर स्वर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून तेणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस केयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस केयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणे कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस मनशा पासून तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogot pergatuye. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सर्वदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपण आसो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी ह्यो जिवीत सोंड आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवाजता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवन जुसे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. काळोखाक पाटकर उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक करपा जेजून शिकयल्या मागण्या मुखान मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाये, तू कशी स्वर्गात आसा तशी संसारांत आसा. आमचो दिसभरतो ग्रासा समकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळणी पडोवंक नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेच परास सर्वायटांतले आमकां निवार. देखून या जिवितांत सवस कायम कांदी सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समेर जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोठान सांबाळ.
तुझे तने रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळ्या आसूं. मागीर म्हाका सुगुर्तू सावन एकामेकाक पळोवन शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळयेच्या जेवणाक खापयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या त्यो म्हजे बदलेचे बाग म्हाका फळना पूण तूं उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jésus, tu mocite, sadara tu mocite, deve curpen bertu maka. Masuce kite swadi, regate bo amoli, atmi gatai sada divce. Treta somia simcha tuka masarta sada posai maka dusre kite chingi makanaka somia tu sai maka treta somia simcha tuka masarta sada posai maka dusre kite chingi makanaka somya tu sai maka somya tu dakachivar ani hata safando chit konravong shikai maka Sotu chete chieta, tacetei tu chieta, subam força da Deus santa. Atrita somia simcha tuka, masar kasada postai maka. Dusre kite chingin makanaka somia. Tunsai maka.
प्रार्थुये. बहु दयाळ बापा, तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलो की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय. हो मोग आमी दिनवाशी काळजान वळखून घेता आनी कुर्सार उबारलेल्या तुज्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुज्या सस्नेक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवें. आमेन. ओबीत श्रवा. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनदेक बाब आयवन डिसोजा आनी सा भेटयन केल्ल्या याजकांक तुमचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा. हरशींची बरी आज संजेर 5:30 वरार कुर्साची वाट. त्या उपरांत बायबल स्टडी आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. तुमकां मोगाचें आपोणे. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. Bogu somia patkamoji Bogu. Bogu somia patkamoji Bogu. Kakurt moji karye deva aganit kakurti. Aprat moje karsar pusu moje pavir moti. Bogu somya patkamoji Bogu. Bogu somya patkamoji Bogu. Mogal putra sove amka Maria Shiva Devamka. गगन सृष्टीचे कृपे नरम कामचे देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2024. कसली मिलाकात ही? कालवारीच्या पयणार सुम्याची आणि म्हजी. हर एका आयतारा सांजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट. 6:30 वरार बायबल स्टडी. 7 वरार सक्रामेताचे आराधन आणि पवित्र सभेचे मागणे. आयताराची सांजेची 2 वरार सुमे संगता कोचूंक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता.